सध्या आसा जुवारीचो जो नवो पूल लोकां खातीर उक्तो केला गव्हर्मेंटान पळोवपा खातीर सीएमान जेन्ना सांगलें की 25 ते 28 मेरेन हो पूल उक्तो आसतलो लोकांक पळोवपा खातीर चलत येवन आनी मागीर 29 तारखेक तो लोकार्पण जातलो. तो जी अर्दी सायड आसा ती लोकांक वापरपा मेळटली आनी तेजें इनॉग्रेट करतले. जेन्ना आमचे जे युनियन मिनिस्टर आसा नितीनजी गडकरी ते येतले आनी हो जो पूल आसा जो अर्दो तेंच्यांनी सद्या आतां कंप्लीट जाला तो इनॉग्रेट जातलो. आमच्या फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता कितलेशे लोक हांगासर जे ह्या पुलाचेर येवपा लागल्या. जेन्ना हो पूल उक्तो केलो की लोकां खातीर पळोवपाक जेन्ना खुबशे लोक हांगासर येवपा लागला. हो पूल काल मेरेन हो फूल ओपन आशिल्लो. लोक हांगासर चलपाक शकताले हांगासरल्यान ते वटेन. पूण जेन्ना आयज आमी हांगासर येयला तेन्ना आमी हांगासर फाटल्यान पळोवपाक शकता हो जो सेटअप आसा तुमी हांगासर पळोवपाक शकता. हो जो सेटअप रेडी जाता सद्या जो स्टेज हांगासर जावपा लागल्या अर्दो सायड कंप्लीट जाल्या जुवारी ब्रिजाची तो आसतलो. तेजे खातीर हांगासर आमी पळोवपाक शकता जे हांगासर सेटअप आसा तो ऑलरेडी चालू जाता. हांगासर जी स्टेज आसा ती सेटअप तिचो चालू आसा. आनी आयज जशें निलेश काब्रालान जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तेन्ना तेंच्यांनी जे गोंयचे लोक आसा सगळे गोंयचे लोक आसा तांकां आव्हान केलां की 29 तारखेक सगळ्यांनी हांगासर हजर रावचे. हो जो इनॉग्रेशन जो हांगासर फंक्शन जावपाचें आसा तेका तेंच्यांनी सगळे जे गोंयकार आसा तांकां तेंच्यांनी आवाहन केलां की हांगासर येवचें आनी जो इनॉग्रेशन फंक्शन आसतलें तो तेंच्यांनी एटेंड करचो.